म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे अनाउन्समेंट म्हादय प्रवाह म्हणून जो काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला हो एक गोंयचेर व्हडलो फावोर केल्ले भशेन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत दाखोवंक सोदता. पूण एक सत्य परिस्थिती म्हणटी अशी आहा की ह्या मुखेलमंत्र्यानूच सांगलां की कर्नाटकान उदक डायवर्ट केलें म्हणून. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार जें वयलें इंजीन हें डबल इंजीन सरकाराचें हें वयलें इंजीन डायवर्ट करता attention from the fact that Karnataka has diverted Maday. And central government has colluded and our chief minister has colluded by it. This is basically done to distract our attention. म्हळ्यार आमचें जें सगळो फोकस एक डिमांडाचेर आसूंक जाय. जो डिमांड कितें आमचो की DPR जो एप्रुवल दिला सेंट्रल वॉटर कमिशनान वो DPRाचो एप्रुवलाचें परमिशन तुम्ही विड्रॉ करा हो आमचो डिमांड आहा. ह्या डिमांडा कडच्यान एटेन्शन डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर हो एक अनाउन्समेंट केल्लो आसा. दीस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू फूल गोवन्स बिफोर कर्नाटका इलेक्शन्स. टील नाव कर्नाटका इलेक्शन्स इज द मेन फोकस ऑफ द BJP एट द सेंटर. सेंट्रल गव्हर्मेंट कर्नाटकाक फावोर करता. गोंयचो सरकार तातूंत कोल्यूड केल्लें आहा ह्या युनियन होम मिनिस्टरानूच सांगिल्लें आसा. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हें फक्त एक गोंयकारांक डायवर्ट करपाक एटेन्शन आनी तांकां फोकस तांचो पेड्ड्यार करपाक केल्लें आहा. गोंयकार खंयच्याच परिस्थितीन हाजेर खुशाल जावपाची गरज ना. ही वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणल्यार डायवर्जन बंद जातलें अशें कांय न्ही. आनी वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जावप म्हणल्यार तो